मोगाच्या जेसू Sacrament साक्रामेंतांत रावलेल्या पवित्र संस्कारांत आसलेल्या मनशाच्या मोगान सदांच नासलेल्या उंड्या स्वरुपान आसलेल्या मोगाळा जेसू ह्या वेळार आमचे मदें तूं आयलाय देखून आमी तुका व्हडा खाळसाण दीत वाचता. साक्रामेंतांत रावन आमकां तुजी आसली दिवंक स्वर्गार संवसाराच्या दुनिया ह्या वेळार आमचे मुखार तूं हाजीर आसाय. सगळे खातीकायेन विनम्र काळजान सगळ्या आमच्या जिविताच्या खोलायेंतल्यान सगळ्या आमच्या एकमतीन तुजे मुखार ह्या वेळार उबे रावूंक आमकां फावो न्हय आसतना देखून आमकां तूं हें देणे फावो करताय देखून आमी तुजे मुखार सगळ्या खालतीकायेन साश्टांगी पडूंक ह्या वेळार हाजीर जाता.
आनी आमची मान बागून आमची जीण सगळीच तुका भेटयतले हांव। तुज्या आसऱ्या काल आमकां दवर, तुज्याच बरेपणान, तुज्याच ह्या कृपेन हो एक ओर आमी सारूंक कृपा मागतना आमी खरेंच भावार्थाचे अदीक आनी अदीक गोवाय जावंक भावार्थान आमी तुका पळोवंक हे वेळार आमची मान बागूंक आमचे हात जोडून तुजे मुखार खालतिकायेन नमस्कार। We bow humbly before you, Lord God of all creation, our Master and our Lord, who is, who was and who will be. He is at present before us with all humility, with all command at your disposal. We humbly bow in adoration before you. आमची तकली बागोवन सगळे विनम्र कारसान खालतिकायेन तुका नमस्कार आनी पोरणी पाठ आमी करता। भावार्थाचे बरे वावराडी सगळे यादनीक सगळे आमचे तुज्या मोड्यांत वावुरतेले पाद्री भाव, आमचे मोटवाशी, आमचे ब्रदर, आयचे दिसाक सगळ्या खातीर हो दीस भेटयलोलो तुवें आमकां फावो केलोय सोम्या। Evangelisers of true faith, that we are, that we may be, and that we should be, Lord. You call us each and every day. वावर आमचो तुज्याच वस्तुंगितान आमकां घोटाय मेळटा, तुजेच वस्तुंगितान आमकां कृपा मेळटा, तुजेच तान आमकां बरेपण येता, तुजेच तान आमकां सगळी घोटाय मेळटा। मोगाळा जेजू, ह्या वेळार आमी तुजे मुखार आसा, आमकां तुवें एक नमुनो कसो आमचोच मदलो भाग्योन जुआंव मारी वियानी ह्या यादनिकाक आमकां फावो केलोय। जिवितान आपल्या खऱ्या भावार्थान तो जियेलो, एक बरो वावराडी कसो दीस आनी रात तो वावुरलो, पूण सगळे आपल्या जिवितान करूंक पावलो कित्याक तुका मागण्यांतल्यान चिकटून तो रावलो। दिसपोटी आपल्या जिवितान वेळ तुजे मुखार साक्रामेंतान आसलेले जेजू सोवे सारून तुजे वरवीं आपल्या जिवितान घोटाय ताणें घेतली। भावार्थ आपल्या जिविता वरवीं दाखोड केलो, दुसऱ्याक दिलो, दुसऱ्याचे जिवीत बदलले,
दुसऱ्याच्या जिविताक ताणें ओलसाण हाडली, दुसऱ्याच्या जिवितान ओड ताळ्ळो, पातक्यांक बोगसोणे दिवन परतून तुजेशी हाडलय आनी तांचो बावाट जिवो केलो. बरो वावराडी, तुज्या मोड्यांत वावर करूंक तुवें आमकां सगल्यांक आपयल्यात. जावं आमी लौकीक, जावं आमी मोटवाशी, जावं आमी पाद्री, जावं आमी माद्री भयण, तुज्या मोड्यांत वावर बरे तरेन करूंक, तो भावार्थान करूंक तूं आज आमकां परतून एकदां उलो मारताय. जिवितान आमकां शेळे मोडा येता सोम्या, जिवितान आमकां त्रास पडटात, जिवितान आमकां किकोन कुदतात, दुसरो आमकां बेसारमाय करता, दुसरो आमकां खाला उडयता. सोम्या, तुजो वावर भावार्थान आमी करूंक, तुजो वावर बरे वावराडी कशे उर्बेन वावरूंक हो वेळ आमी खास आमचे खातीर भेटयता आसतना तुजी कृपेन आमकां बोर आनी आमकां हो वेळ सारूंक आदार दी म्हूण आमी मागता.
वय सोम्या तूं आमचो गवडी, तुजे विरेत आमकां कांयच उणें ना. तूं आमचे सांगाताक आसलोय जाल्यार सगळेंच पांचवे चोर पुर्यान हिरवी हिरवी आमकां दिसची पडटा. सगळो चोरो आमकां हिरवो, कित्याक आमकां तूं चोरवाक व्हरताय तुय सगळेंच हिरवें आसता. तूं आमकां विसो दिताय तुजे मुखार, तूं आमकां तोंड नितोड वाऱ्याशी व्हरताय, नितोड उदकाशी आमकां पिवूंक दिताय. कितलो मोगाळ सोमी आमचो. ह्या सोम्याक तुका सायबा आमच्या बागयोतांनी, आमच्या सांतां भोगतांनी, आमच्या पवित्रतायेन जियेतल्या माद्री आनी पाद्री बाबांनी अणभवलो. तांचो गवडी म्हूण तांणी समजलें. आपलें जिवीत तुका तांणी भेटयलें. आपलें जिवीत सगळेंच तुज्या वावरा खातीर ताणें खोचिलें, कित्याक तूं खरो सोमी आमचो. सगळीच वाटेन निसंटोण पावयता तेन्ना तूं आमकां नितोड मार्गार व्हरताय. दुसरो आमचो दुस्पोट करूंक चिंत्ताय तेन्ना तूं आमकां शांती दिताय. दुसरो आमचेर झुजा मोडां हाडटा तेन्ना तूं आमकां सवस्काय दिताय. दुसरो आमकां नोश्ट्यांत पातकांत घालूंक सोदताय तेन्ना वेळा वेळार तूं आमकां जागृत करताय, आमकां सायबा सगल्यांक वाटायताय. कितलो बरो आनी मोगाळ सोमी आमचो. तुजे मुखार आमी आसा. तुजे कुर्बेन ह्या वेळार आमकां बोर सोम्या. तुजी कुर्बा आमचे देवून ह्या वेळार आमचे दोळे आमच्या सोम्याचेर आमी लावया, ताका बुडोवया. कितें गाय म्हाका तो सांगता, कितें गाय तो म्हजे सोबे उलोवंक सोदता, कितें गाय तो म्हाका ह्या वेळार आपल्यो मांडण्यो उक्त्यो करूंक सोदता. कितें गाय सोमी म्हजे सोबे आवडेता. भावार्थाचे बरे वावराडी. मनशा खातीर मनशा मदलो वर्त्या देवान निवडलोलो. भोव मोगाला बापा, आयज आमी यादनिकाचो दीस समोर उरता, पास्टर्स डे. आमचे गोवली ते आनी आमी तांचे शेळयो. देवाचें उतर, तुजें उतर आमच्या जिवितान ते वोपता. बरी देख ते आमकां दिता. बरो मार्ग ते आमकां दाखयता. भोव करून तरणाट्यांक
आनी भुरग्यांकूय क्रिस्ती धर्मान वाडटना ल्हान आसतना सान आमकां दोतोन आसता. बरी देख, बरो वावर, मागण्यांत जियोवंक हें सगलें आमकां शिकयता. एक यादनीक कसो आमचो ओत्मीक गुरू तो ओत्मीक वाटेनूय तो आमकां बरे तरेन वाडूंक आदार दिता. पूण जायते पावटी आमी पाद्रीचे आड उलयता. तो असो तो तसो, ताचो शर्मा व्हड, तो कितें सांगता तें समजना. फादर, तुजें काम फकत इगोर्जेंत, असलीं उतरां आमी म्हणल्या. खरेंच काय तांचें काम फकत इगोर्जेंत? ना, ते जायते समाजीक वावर करतात. भोव करून ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी, स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटीज, सोशल वर्क, कल्चरल वर्क, फार्मिंग एक्टिविटीज, ह्या सगळे तरेचे वावरान ते मिसळ जाता. आपले फामिलीक सोडून ते आमचे मदें आमच्या सांगाता वावुरतात. केदो व्हडलो त्याग. आमचे कडेन घडटा काय अशें? उलोवचे आदी आमी मात लेगीत चिंतिनात. मोगाला बापा, आयज हांव आमचे फिरगोजेन पाद्री वावुरतात, फादर पॉल मॅक्स आनी फादर पिटर, हांचे पासत मागता. जायतो समाजीक वावरांत ते मिसळ आसात. भोव करून भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक बरे भाशेन आकांनी दिवंक, बरो रस्तो तांकां दाखोवंक, चुकतात तेन्ना सारकें मार्गदर्शन दिवंक. आनी जायते फावटी तांचें मार्गदर्शन फकाणांनी आसता. आमकां जायते फावटी समजोंक ना, पूण आमी बरे मार्गार पावल्यात. असले आत्मीक गुरू मेळोवंक आमकां एक व्हड भाग. एक तरणाटो कसो इगोर्जेचे वावरान आपुणूच कसो मिसळ जालो असो म्हाका दिसता. पूण ना, बारीक चिंतूंक गेल्यार हे आमचे पाद्रीक लागून. बारीक वो मोठ्यो वस्तूंनी आमकां ते एप्रिशिएट करतात. मोगाला बापा, आयज जायते तरणाटे वायट मार्गार चलतात. तांकां सांगपी, तांकां शिकोवपी कोण ना. पूण आमचे बाग
आमकां तुवें 2 बरे पाद्री फावो केल्यात. तांचे उद्देशी आमी शिकून जाणवाय आपणावून दुसऱ्यांकूय शिकोवंक आनी ती जाणवाय शिपडावंक आमकां तुजो आदार दी. आनी ह्या आमच्या पाद्री भावाच्या समाजीक वावराचेर तशें हेर वावराचेर तुजो सुबा आशिर्वाद घाल म्हण हांव मागतां. जेजू नाका म्हाका रेस्ताय, जेजू कांगे सोली ओडाय, जेजू नाका म्हाका रेस्ताय, जेजू कांगे सोली ओडाय. तू जेजू, तू जेजू, तू जेजू, तूच म्हाका जाय. तू जेजू, तू जेजू, तू जेजू, तूच म्हाका जाय. Lord, you promised us shepherds after your own heart, shepherds who will lead us in knowledge and understanding. I thank you, Lord, for the gift of priests. Thank you, Lord, for making yourself present among us through them. I thank you, Lord, for their anointed hands that celebrate the sacrament every day. I thank you, Lord, for their listening ears and for their advice that they give in your name to all those who come for forgiveness. Lord, in today's world, we as youth, as young people, struggle to make place for you in our lives. So many young people move away from the church, and at this time, you have given the responsibility to bring them back to your priests. Lord, help our priests to be good role models to the youth of today. Role models of lives of discipline and virtue, lives of service and lives of piety. Lord, by their discipline and virtue, may many more youth be inspired to make the best use of their talents for you. Lord, through the service that our priests offer to everybody, to different people in society, to people who are like us and people who are not like us, help us youth to be inspired by this life of service, to be inspired to live lives for others. Lord, let our priests grow in the virtue of piety.
close to your heart, so that they may lead us youth close to your heart. Lord, as a young person, I have often overstepped the authority of the priests that I know and interact with. I have often not heeded their advice. I have often disrespected them, spoken ill about them. Forgive me, Lord. Forgive me for the times I failed to respect their bodies and their souls. Forgive me for the times I failed to respect and love you who are present in them. Lord, give us all the grace to grow together, so that we may all one day merit your eternal life. Saint John Mary Vianney, when beginning his priesthood journey, he was sent to a far off village where no one used to attend Mass, no one used to pray. But there was one man who came to him for confession. The advice of Saint Vianney made such a difference in his life that in turn made his family be closer to God, and all the families in that village. During these days of the pandemic, many families are being the difference. Because of the restrictions, many of them, even though they are not getting to attend the church,
they are seeing to it that their families be closer to God all the time, praying all the time. Teaching them the values of God. Catechism. Many of the elders and the parents in these families are working, yet they make time for God. O Lord, today we bring these families at your feet. Help them to always be closer to you, to pray to you in good times and the bad times. As Saint John Vianney used to say, I look at Jesus and he looks at me. Sometimes this is all we have to do during prayer. We simply need to look at Jesus, and Jesus looks back at us. Here is a prayer written by Saint John Mary Vianney. That expresses his love for God. My Jesus, we can only be satisfied by setting our hearts, imperfect as they are, on you. We are made to love you. You created us as your lovers. It sometimes happens that the more we know a neighbor, the less we love him. But with you, it is quite the opposite. The more we know you, the more we love you. Knowledge of you kindles such a fire in our souls that we have no energy left for worldly desires. My Jesus, how good it is to love you. Let us be like your disciples on Mount Tabor, seeing nothing else but you. Let us be like two best friends, neither of whom can ever bear to offend the other. Jesu maka sotya, Jesu karge poshi, Jesu maka sotya.
दुनिया तुवें सगल्या वस्कोतां मदें मिलाग्र्यो करून दाखयल्यो. तांकां बरी गेली. दूख, दुयेंस, कोश्ट सगळे पयस तूंच करताय. आयज तुज्या रुपांत आमकां आमचीच भाव भयणां जावं यादनी कशी, माद्री कशी आनी हेर गवळी कशी आमच्यो सगल्यो अस्कतायो पयस करतात. जावं मरणाचे तोडेर वा रस्त्याचे देगेर, हॉस्पिटलांनी वा गांवांनी घरांनी तूंच तुजें रूप कशें आमकां आमच्यो अस्कोतायो पयस करूंक आंज बुडवे कशें आमचे यादनीक धाडटा. ह्या पॅन्डेमिकांत लेगून कितलीशीच सेवा केल्ली आमकां दिसता. कितल्या जाणांक बरी केली. गावे पेकयले, रोगतां पुसून काडली. ही फकत तुजीच पदवी. पूण न्हूच अस्कोत्यां मदें पूण सगल्या हेरां मनशां सवय देखून तुवें आमची अस्कोताय पयस केल्या. आयज आमच्या मनान काळजान केन्नाय कितें दूख आसल्यार, कसलीं चिंतनां आसल्यार ती आमची अस्कोताय जावन उरता. इट इज आवर वीकनेस and we don't know how to solve it. तेन्ना आमचे पाद्री भाव, आमचे यादनीक, आमचे गवळी, आमच्यो मात्र्यो आमचे सवे उलोवन आमकां समजून आमचें सगळें दूख, आमची सगळीं चिंतनां पयस करतात. म्हज्या जिवितांत जायते फावटी म्हज्यो अस्कोतायो तुवेंनूच पयस केल्यात. पूण यादनीक भावाच्या रुपांत एक आंज बोडवो कसो तुवें आमकां यादनीक भाव दिल्यात. आनी जायते फावटी समाजांत दुसऱ्यांची सेवा करतात तीच आमी पळयता आनी तेंच आमी वाखणटा. पूण ह्या आमच्या गवळ्यांक जेन्ना अस्कोताय येता तेन्ना कितें? ह्या पॅन्डेमिकांत जायते आमी आमचे पाद्री भाव सोंपून गेले, तुज्या गोपांत आयले. तशेंच जाणटे पिरायेर जायत्यांक त्रास जातात. एका तेंपार घरदार सोडून तुजीच वाट चलूंक, जेजूच्या रस्त्यार चलूंक सगळें सोडून ते आयिल्ले. आयज एकसुरे आनी वस्कोत जाणटे पियेर जे येतात तांची अस्कोताय तूंच पयस कर जेजू. तांचें सगळें दूख, सगळीं चिंतनां, सगळें हुस्के तूंच पयस कर. तूं तांकां पाव
इतलेंच म्हजें मागणें. आमच्या सगळ्यांची अस्कोताय पयस कर. जेजू म्हजी जीण साकरेक जेजू, ह्या वेळा खातीर आमी तुका खरेंच दिनवास जावं. ह्या वेळा जेजू आमकां पळयता आनी आमी जेजू पळयता जसो भाग्यो जुआंव मारी वियानी म्हणटालो. होच जेजू आपल्या उतरांतल्यान ह्या वेळार आमकां कितें सांगता ते चितान देवाचे उतर आतां आमी आयकुया. The Canaanite woman's faith. Jesus left that place and went away to the district of Tyre and Sidon. Just then, a Canaanite woman from that region came out and started shouting, "Have mercy on me, Lord, Son of David. My daughter is tormented by a demon." But he did not answer her at all. And his disciples came and urged him, saying, "Send her away, for she keeps shouting after us." He answered, "I was sent only to the lost sheep of the house of Israel." But she came and knelt before him, saying, "Lord, help me." He answered, "It is not fair to take the children's food and throw it to the dogs." She said, "Yes, Lord, yet even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table." Then Jesus answered her, "Woman, great is your faith. Let it be done for you as you wish." And her daughter was healed instantly. गवळी आपल्या शेळ्या सारको ताका वास येता. Priests should be shepherds living with the smell of their sheep. पाप साहेब फ्रांसीस ही उतरां खेरीत भाशेन दर एका यादनिकाक पाठयता. In shepherding, you should smell like your sheep. तुज्या शेळ्या सारको वास तुका येवंक जाय. कसलो वास, कसल्यो त्यो शेळयो वेगवेगळे तरेच्यो शेळयो ह्या गोठ्यांत आसात.
थोड्यांक बरो वास येता, थोड्यांचें जिवीत घाण गुठ्ठाणीचें जालां. They may smell good, they may stink, but they are part of the sheepfold. एक गोवळी आपल्या शेळ्या सारको ताका वास येता, तेन्नाच खरो गोवळी म्हणूं येता. That unlocks the secrets of his leadership. थोडे पावटी अशें करप भोव खोत्र्याचें जावं येता. इट कॅन बी डेंजरस. थोडे पावटी तें घाण गुट्टाणीचें जावं येता, डर्टी एंड स्मेली. आपल्या शेळ्या भाशेन गोवळ्याक वास येवप म्हणल्यार थोडे पावटी लोजेचें जावं येता. इट कॅन बी स्कॅन्डलस. गोवळी तो वेगळो, तरूय पूण तो शेळयां भाशेन. गोवळी तो विचून काडलेलो, तरूय पूण शेळयां मदलोच. गोवळी तो कुशीन काडलेलो, सेट अपार्ट, तरूय पूण परतून परतून त्याच शेळयां बरोबर मिसळ जावपाचो. स्मेल्स लायक द शीप. थोडीं जाणां आपल्या दुयेंसान कोश्टवतात. थोड्या जाणांक आपल्या दिसा दिसपट्टे त्रास कोश्ट आसात ते तळूंक जायना. दे आर स्ट्रेस्ड आउट. दे आर सर्चिंग फॉर पीस. दे वॉन्ट फ्रीडम. दे वॉन्ट टू बी सेट फ्री. शेळयो त्यो जायत्या अडचणीक सांपडलेलीं आसात. थोड्या जाणां लागीं दिसा दिसपट्टो गिरास ना. थोड्या लागीं आपलें जिवीत चलोवंक दुडू ना. थोड्या लागीं जिवीत जिवंक सारको रस्तो ना. दे आर ट्रॅप्ड. घडी जायते पावटी इन ट्रॅप्स तांच्याच जिवितांतले आयल्यात. द ट्रॅप्स दॅट हॅव बीन सेट बाय देअर ओन लायव्स, बाय देअर ओन मिस्टेक्स. At times they are by their own choice. And there they are entangled. There they are trapped. तांचे बरोबर हो तांचो वास जरी तर गोवळ्याक येत, the possibility is that he might be trapped too, that he might be stressed out too. There is a possibility that he might be vulnerable too. पण ज्या मेरेन एक गोवळी आपल्या शेळया सारको ताका वास येना, त्या मेरेन
ह्या शेडयांक कितें दिवचें, खंय व्हरचें, कशी तांकां ताणून व्हरचीं हें समजूंक पावचो ना. And Pope Francis says, priests as shepherd should smell like their sheep. शेळयांचो वास तांच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताच्या अडचण्यांनी, शेळयांचो वास तांचे भलायकेंत, हेल्थ इश्यूज, शेळयांचो वास तांच्या संबंधांनी, इन देयर रिलेशनशिप्स, समटायम्स ब्रोकन रिलेशनशिप्स, शेळयांचो वास तांच्या आर्थीक परिस्थितीन, द इकॉनॉमिक लायफ्स, शेळयांचो वास तांच्या समाजीक जिवितान, इन देयर सोशल लायफ, शेळयांचो वास तांच्या घोराब्याच्या जिवितान, इन देयर फॅमिली लायफ, शेळयांचो वास इन देयर प्रोफेशनल लायफ, शेळयांचो वास तांच्या कोश्टांनी, त्रासांनी. हो पळे गवळी. दुनिया आयज एक गवळी कसो हेंच तुजे लागीं मागता. लेट मी स्मेल लायक दॅट ऑफ माय शीप. म्हज्या शेळयां सारको म्हाकाय वास येवंक म्हाका फावो कर. कितलोय खतरो आसूं, घोडे नांव पिड्ड्यार जावं, घोडे म्हाकाच वायट जावं, एक गवळी कसो हे मागणे आयज. लेट मी स्मेल लायक माय शीप. अशें करता आसतना उलोवपी जायते आसतले, नांव पिड्ड्यार करपी जायते आसतले, ट्रोल्स करपी जायते आसतले. बट लॉर्ड, एज अ शेपर्ड, let me smell like my sheep. ह्या वासान हांव साणूंक न्हय, ह्या तांच्या वासान हांव गुल्ल जावंक न्हय, पूण जो तांचो बरो वास आसा तो म्हज्या जिवितांतल्यान दिसती पडूंक, जो तांच्या जिवितान बरो न्हय तसलो वास आसा, घाण गुट्टान आसा, ती काडून उडोवंक, तांकां देवीक वास दिवंक, that they may be smell like God. The divine smell might be experienced in their lives. Let me smell like my sheep. हेंच गवळ्याचे मागणे दुनिया तुज्या मुखार दवरता आसतना सगळ्या याज्ञिकांक, सगळ्या गवळ्यांक हांव म्हजे बराबर घेता. तांच्या सगळ्यांच्याय नांवान हे मागणे तुका उबारता. Dear God, graciously hear my prayer through the intercession of Saint John Mary Vianney. Guard the hearts of your priests and give them an unquenching thirst in their desire to bring all lost souls to you.
help us in times of temptations, loneliness, and frustration. Purify our efforts by giving your mother our full participation in the building up of your kingdom. Send this lost world more holy priests so that no one will be lost and no one will miss the miracle of your divine love. Amen. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender humbly at His feet. I bow. Earthly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. बरो गुणी कसो पवित्र सभा आमकां आयचे दिसाक बाग्योन सुवाव मारी वियानीक दिता. आमचो नमुणो करूंक सगल्या गवण्यांनी ताच्या सारके जावंक, ताची देख घेवंक, ताणें केल्ली वस्तू भशेन आपली पावलां मारूंक आमकां पवित्र सभा उलो मारता. ह्या बाग्योंतान कितें म्हणलें तें आमी ह्या वेळार आयकुया. भावार्थाचे बोरे वावराडी बाग्योन सुवा मारी वियाने भाशेन सगल्या आमच्या यादनिकांनी जावंक किरीत भाशेन जेसू तुजे मुखार आमी तांकां दवरता. वी सरेंडर ऑल आवर पास्टर्स इन फ्रंट ऑफ यू, लॉर्ड. गिव देम अ मीक एंड हम्बल हार्ट. गिव देम अ हार्ट टू स्मेल their people. Give them a heart to understand
the sheep that they tended to. Give them a heart unto your heart, so that they may become true flames of love. Give them a heart to understand their flock. Give them a heart in order to know the moorings that are happening in the society today. दिसपोटी आपल्या जिवितान कोश्ट ते काडटाच, पूण आपल्या शेडयांचो हुस्को तांकां दीस रात आसता. ह्या शेडयांची सेवा ते करतना ह्या सगळ्या आमच्या गोड्यां खातीर तुजे मुखार आमी आड्डांव सोवया. शक्तीन तांकां बोर, कृपा तांकां दी. उदीक आनी उदीक भावार्थाचे नमुने ते जावंक, आपल्या शेडयांक समजूंक, आपल्या शेडयांक आदार दिवंक, आपल्या शेडयांच्या आकांताच्या, आपल्या शेडव्यांच्या शेडेमोळ्याच्या वेळार ते तांकां पावूंक, आपल्या शेडयांक उदीक आनी उदीक तांच्या जिवितांत परिस्थिती ते ओळखून घेवंक आनी तांकां समजूंक. समाज एका वाठारांत बरो आसा जाल्यार दुसऱ्या वाठारांत दुस्फोट चलता. ह्योय वस्तू ते सुदारूंक पावूंक. घराब्यांनी जायते दुस्फोट्यो आमच्या गोंड्यांक हे वेळार आमी मागताना सायबा, सगळ्या शेडयां खातीर आमी मागता, तांकांय तुजे मुखार आमी दवरता. आनी आमची ही मागण्याची रीत तुजे मुखार आमी आयले. तुजे मुखार आमचो वेळ आमी सारलो. तुवें आमकां हो सोबीत सुंदर वेळ दिलो खातीर ह्या भाग्योंत मारये स्वा मारयेच्या बियाणेच्या मागण्यांतल्यान आमी सोंपयता. O Almighty, eternal God, our Father, look upon the face of your Son, and for love of him, who is the eternal High Priest, have pity on your priests. Remember, O most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, our eternal High Priest, I pray for your faithful and fervent priests, for your unfaithful and tepid priests, for your priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for your tempted priests, for your young priests, for your dying priests, for the souls of your priests in purgatory. But above all, I commend to you the priests dearest to me, the priest who baptized me, the priests who absolved me from my sins, the priests at whose masses I assist, the priests who taught and instructed me about you and your holy scriptures, the priests who helped and encouraged me to accept you as my Lord and Savior, and all the priests whom you have sent to touch my life and those of my loved ones. Let us pray for the Holy Father, Pope Francis. Lord, fill him with your grace. For our cardinals, archbishops, and bishops, give them your gifts, Lord. For diocesan priests, never leave them, Lord. For priests in seminary work, give them your wisdom, Lord. For priests in hospital work, give them constancy, Lord. For priests who are ill,
Heal them, Lord. For priests in danger, deliver them, Lord. For priests who are weak, strengthen them, Lord. For priests who are poor, relieve them, Lord. For priests who are zealous, help them, Lord. For priests who want to love you, enkindle their hearts, Lord. For priests who are sad, console them, Lord. For priests who are worried, give them peace, Lord. For priests who are old, sustain them, O Lord. For priests who are young, impel them for your glory, Lord. For priests who are alone, accompany them, Lord. For missionary priests, protect them, Lord. For priests who are preachers, enlighten them, Lord. For priests who direct souls, instruct them, Lord. For parish priests, make them perfect, Lord. For priests and religious who have died, bring them to glory, Lord. For all priests, give them your wisdom, give them your virtues, give them patience and charity, give them obedience and kindness, give them a burning zeal for souls, give them an intense love for the Eucharist, give them loyalty to the Pope and their bishops, give them respect for their dignity, give them a great love for Mary, give them a rectitude for justice, give them the gift of counsel, give them strength in their labors, give them peace in their sufferings, give them humility and generosity. Let them be the light of souls, the salt of the earth. Let them practice sacrifice and self-denial. Let them enkindle hearts with the love of Mary. Let them be other Christs. Let them be holy in body and soul. May they be men of prayer. May faith shine forth in them. May they be faithful to their priestly vocation. May their hands know only how to bless. May they burn with love for you and for Mary. May all their steps be for the glory of God. May the Holy Spirit possess them and give them his gifts and fruits in abundance. O God, Father, Son, and Holy Spirit, you are the soul and life of the Church. Hear the prayers we offer for priests. We ask this through the Immaculate Heart of Mary, their protector and guide. Amen. आमची मागणी एकठांय करून सुगणी बरोबर म्हणूया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and say, my hand will say,
I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Here I